नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। मांडवींतल्यान भायर सरपाक कसिनोक आनीक 6 म्हयन्याचो प्राझ। नवे मंत्रिमंडळाचो निर्णय। 30 मार्च मेरेन आशिल्ली डेडलायन। बीजेपी सरकारान दिल्ली तिसरी मुजत वाड। सरकार गडगडटले। विरोधी पक्ष फुडारी म्हूण पर्रीकाराक शिंगार घेतलो। नवे सरकार करपाची वेळ आयल्यार परत सीएलपीच मुख्यमंत्री थारायतली। बाबू हेड ऑन। वास्को मांगोर हिलावेले दोट्टी खुनाचे केसींत सून प्रतिमा नायकाक मडगांवचे कोर्टान थारायली दोशी। माय आनी भावजेचो वस्ती फाराम खून केलो म्हूण सिद्ध। ख्यास्त बुधवारा। नावेलकारांनी वेस्टर्न बायपासाचे काम वडयले बंद। सुवातेर पुलीस फोर्स। डेप्युटी कलेक्टरय पावलो। मुख्यमंत्र्याची आमदार आनी आंदोलकांकडेन चर्चा। आनी धारगळ युनायटेडाक हरोवन गोवा पुलीस ताल्ले ऑल गोवा व्हॉलीबॉल सर्तींत वस्ताद। मांडवींतल्यान भायर सरपाक कसिनोक सरकारान आनीक 6 म्हयन्याचो प्राझ दिला। कसिनोचे कितें तें थारावंकूच म्हूण सोमारा मंत्रिमंडळाची खासा बसका आपयल्ली। आदल्या मुख्यमंत्र्यान पोरूं कसिनोवाल्यांक मांडवींतल्यान भायर सरपाक 30 मार्च मेरेन डेडलायन वाडोवन दिल्ली। आतां परत वाडयल्या। बीजेपी सरकारान कसिनोक वाडोवन दिल्ली ही तिसरी डेडलायन आनी एकूण 25 म्हयन्याचो जादा प्राझ। कझिनोक मांडवींतल्यान भायर वचपाक घालून दिल्ली एका वर्साची डेडलायन 31 मार्चाक सोंपता। ती डेडलायन वाडोवन दिवंक मुख्यमंत्री पर्रीकारान सोमारा खासा मंत्रिमंडळ बसका आपयल्ली। एकाच एजेंडाच्या ह्या मंत्रिमंडळाचे बसकेत कझिनोक एप्रिल 2017 ते सप्टेंबर 2017 6 म्हयने डेडलायन वाडोवन दिल्या। लोकेशन डिसिजन जावंक ना गव्हर्मेंटा कडेन। अप टू 31 डिसेंबर करता म्हणटाले, वर्स घेतलेले 2016 म्हणटात ते डिसिजन जावंक ना, ताका लागून 3 म्हयने वाडयला सरकारान। आयचे कॅबिनेट डिसिजन 3 म्हयने दिल्या डिसिजन घेवपाक। कोणाक डिसिजन घेवपाक? खंयसर हालोवचे पळय ते, तांकां हालोवचे जावं खंयच्या जाग्यार घालचे तें डिसिजन घेवपाक 3 म्हयने दिल्या। आनी गरज पडल्यार आनी 3 म्हयने, 6 म्हयने 3+3 हय। पूण परत कॅबिनेट येवपाची गरज ना 3 म्हयन्यांनी। गरज अडचण जर जाली आनी 3 म्हयने गावतले, मॅक्सिमम 6 मंथ्स। तेन्ना डिसिजन जातलें फॉर रिलोकेशन। मांडवींतल्यान कझिनो भायर व्हरचे म्हूण रोहनान नेट लायिल्लो। कझिनोक 6 म्हयने वाडोवन दिवपाच्या ह्या मंत्रिमंडळाचे बसकेक रोहनू आशिल्लो। We are very clear that common minimum program जो आमचो आसतलो तातूंत shifting of the casinos is one of the priority areas. This has been outlined earlier also. आता firm decision has to be taken on what needs to be done on these casinos, because every time it has been shifting करून मागीर थंयच उरता, रिन्युअल डेट जाता, हाच्या खातीर परत कॉन्क्रीट डिसिजन घेवचे हाचेर चर्चा जाल्या। म्हाका दिसता वी आर गोईंग इन द रायट डिरेक्शन ऑफ डिसायडिंग what needs to be done as steps to be taken in the long run in the interest of what the priorities we had taken. So shifting of casinos will happen. It's only the proper decision, a concrete decision has to be taken on how the whole thing will happen. कसिनो पॉलिसी डिसिजन घेतले पळय न्हू, तेन्ना 2015 पर्यंत टायम दिलो, मागीर एका वर्साचो वाडोवन दिलो, मागीर आनी 6 म्हयन्याचो वाडोवन दिलो, आतां आनी 6 म्हयन्याचो दिला। तुमकां दिसता फुडल्या 6 म्हयन्यान जातले तुमी करून घेतले काय? आनी 100% करून घेतले। द कोलिशन गव्हर्मेंट विच हॅज कम टुगेदर इज व्हेरी क्लियर। द कोलिशन गव्हर्मेंट कमिंग टुगेदर इज व्हेरी क्लियर ऑन द डेव्हलपमेंट एजेंडा आनी गोंयकार पण राखतले, गोंयकाराचे विशय घेतले। दिस इज वन ऑफ द इश्यूज ऑफ प्रायोरिटी. So I think you will find a difference. I wouldn't want to comment on what happened backwards. But फाटली 5 वर्सांनी हे इश्यूज आमी घेतिल्ले आसा आनी हो एक म्हत्वाचो इश्यू आसतलो जे तोडगो काडटलेच। विरोधी पक्षाचो फुडारी असताना पर्रीकारान कझिनोचो विशय लावन धरिल्लो। मात सत्तेर आयल्या उपरांत बीजेपी सरकारान कझिनोक मांडवींत दिल्लें हें तिसरें एक्सटेन्शन। 14 ऑगस्ट 2013 ची कॅबिनेट मिटींग। मांडवींतल्यान कझिनोचेर धोरणात्मक निर्णया प्रमाण ऑगस्ट 2015 मेरेन सगळेच ऑफशोर कॅसिनो मांडवींतल्यान भायर वचपाचे। 28 ऑगस्ट 2015 ची कॅबिनेट मिटींग। ऑगस्ट 2015 ते मार्च 2016 कझिनोक मांडवींतल्यान भायर वचपाक प्राझ वाडोवन दिलो। 31 मार्च 2016 ची कॅबिनेट मिटींग।
कझिनोक मांडवींतल्यान भायर वचपाक आनीक एक वर्स म्हणजे मार्च 2017 मेरेन प्राझ वाडोवन दिलो. सोमारची म्हणजे 27 मार्च 2017ची कॅबिनेट मिटींग. कझिनोक आनीक 6 म्हयने म्हणजे सप्टेंबर 2017 मेरेन मांडवीत रावंक प्राझ वाडोवन दिला. ह्या निर्णयाचेर काँग्रेसीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान खरडपट्टी काडली. काँग्रेस सरकार आसतना कझिनोचे हफ्ते खंय वता काय म्हूण पर्रीकार रवी नायकाक विचारतालो. फाटलीं 5 वर्सां तेच कॅसिनोचे हफ्ते खंय वतात काय म्हूण रेजिनाल्डाचो पर्रीकाराक प्रश्न. What can you expect? This extension is nothing. Extension एक जालें वयल्या आनी एक कझिनो आनी घातलो. It will go down in history that if ever our children complain, we were legislators, I opposed always Mandovi. We will go down in history that Mandovi river was polluted because of Manohar Parrikar. Where is the Gaming Commission? Where are rules and regulations to check how many people are coming in, how many people are going out? He proudly said that there would be a ban on goans. There is no study made, there is no impact assessment made, how many goans are getting affected? Nothing. Whenever we question BJP or Parrikar or Parsekar कोणी करताले ते म्हणटाले it is casino are the gift of Congress government म्हणटाले. I always believe in one thing. By telling somebody else is bad doesn't make you good. It only shows how corrupt you are. I remember he used to tell Ravi Naik when he was the Home Minister how much money he got out of the so-called casinos. Why are not putting Gaming Commission? Now I want to ask, now so many years the BJP is ruling, forget who was there as the Chief Minister. I want to ask them how much money they have got. हप्ते पड म्हणटा तो कितलो मेळटलो म्हाका जाणा जावपा जाय. तो जो तर म्हणटा आतां हे हप्तो आसतलो तो म्हणटा जाल्यार. ह्या 5 कझिनो बरोबर मांडवीत येवपाची तयारी करता त्या गोपाळ कांडाच्या गोल्डन ग्लोबाच्या कझिनोकूय 6 म्हयन्याचो प्राझ लागू. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. सरकार रोखडेंच गडगडटलें. विरोधी पक्ष फुडारी म्हूण आपूण मुख्यमंत्री पर्रीकाराक शिंगार घेतलो म्हूण बाबू कवळेकार सांगता. ताका खंय मुख्यमंत्री जावपाची इच्छा ना. तसो वेळ आयलोच जाल्यार कितें तें CLP थारायतली. आपल्या उमेदवाराक सोडून काँग्रेस विजय रोहन विनोद पालयेकारा खातीर वावुरली म्हूण ते जिखले ही कबुली बाबून प्रुडंटाचे हेडॉनात दिल्या. हांगा काँग्रेसच्या लोकांनी तांकां साथ दिल्या. जरी फातोर्डाक फक्त नांवा पुरतो कोणी कॅन्डिडेट आमचो आसा खरो पण ताका लोकांनी साथ दिली ना काँग्रेसवाल्यांनी. विजय फाटल्यान रावले. हेच रावन की विजय काँग्रेसी बरोबर आसतलो. जय साळगांवकाराक बरोबर आग्नेल आशिल्लो पण आग्नेला सपोर्ट लोकांनी केलो ना काँग्रेसवाल्यांनी. जय साळगांवकाराकच केला. विनोद पालयेकाराचे एकेर तर आमचो कॅन्डिडेट नासलो. आयज स्वता CLP लिडर जावन जाला तेन्ना आयज रातची 12 तारखेक दिल्ले आसात. 11 तारखेक दिवपाक प्रश्न येना. मुख्यमंत्री करपाचो आसता तेन्ना काँग्रेसी भितर इतली झगडी सारकी की कोणाक करचो तें कळना. आनी जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन चूज करपाचो आसता तेन्ना 2 वरां भितर लिडर ऑफ ऑपोजिशन चूज जाता. हे तशें तथ्य ना तेतून. खऱ्या अर्थाने आमी हे जावूं जाय आसलें की अलायन्स जावपा जाल्यार एकठांय आसपा जाय आसलें. किती ऑफर तुम्ही मॅच करपाक शकताले बीजेपीची. 3 मंत्रीपदां 3 आमदार 3 मंत्रीपदां. पूण आयज तेंची पार्टी भितर सुद्दां ते सगळे आमदार कितें खूश आसात काय ना आसा तेजेर म्हाका तें उलोवपा नाका. कित्याक आयज डेप्युटी CM म्हणून जो मनीस तेंचो पयलीं आसलो तो आयज मायनॉरिटीचो मनीस आयज तो नंबर 4चेर आसा. रोहना बरोबर तुमची प्री पोल अलायन्स आशिल्ली. तुमचो प्री पोल एलाय गेलो. वचोन ते खूश आसा कितें थंय वचोन खूश आसा कितें. कित्याक सगळें जग जाहीर आसा की रोहन खंवटेचे एगेन्स्ट जे आतांचे मुख्यमंत्री जे आसात तेजी आख्खी फॅमिली वावरला. जेन्ना आमगे सेंट्रलाक जेन्ना काँग्रेसचें सरकार आसलें तेन्ना मनोहर पर्रीकर हांगा CM नासलो तेन्ना तो चलोवंक शकलो ना. सुदीन ढवळीकारा बद्दल कितें. पूण तेज्या मनाक खरें कितें आसा आनी कितें ना तो फुडलो टायम मागीर सांगतलो. पण सरकार तुम्ही म्हणटा की केन्नाय गडगडपाक शकता म्हणून. आर यू चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग. जेन्ना आमकां एक संदी मेळटली तेन्ना परत विधिमंडळ म्हळ्यार CLP आपोवन म्हणटा अशें सगळ्या आमदारांचे मत घेवन सगळ्या आमदारांचे ओपिनियन घेवन जे सगळ्या आमदारांक मेजॉरिटीन जाय तेच तो मुख्यमंत्री जाता. यू विल गो बॅक टू CLP. कितलो कॉन्फिडन्स आसा की तुम्ही मनोहर पर्रीकाराक शिंगार घेवपाक शकतले. तुमची शिंगां अजून गोंयान पळयल्ली नात. आसात शिंगां आनी घेतले शिंगार. पळयात तुमी आतां सुरवात जाल्या फक्त. सेशन सुद्दां असेंब्ली सुद्दां जाल्या ती फक्त सोपस्कार पूर्ण करपाची जाल्या.
फुडले जे दीस आसात ते फुडें आसात. जो पर्यंत आमी विरोधी पक्षांक उरतले चड दीस उरची ना ही गजाल वेगळी. जो पर्यंत उरतले तो पर्यंत लिडर ऑपोजिशन आनी लिडर ऑपोजिशनाचें काम कितें तेतून दिश्टी पडटलें. वास्को 2 वर्सां फाटीं गाजिल्ले दोट्टी खुनाचे केशींत प्रतिमा नायकाक मडगांवच्या खासा न्यायालयान सोमारा दोशी थारायल्या. बुधवारा 29 मार्चाक तिका ख्यास्त फर्मायतले. प्रतिमा नायकान आपली माय उषा नायक आनी भावज नेहा नायकाचो खून करून तांच्यो भांगराच्यो वस्ती ना केल्ल्यो. 30 जानेर 2015 वास्को मांगोर हिला वयल्या कामत पॅलेस हाऊसिंग सोसायटीच्या फ्लॅटात हो खून जाल्लो. प्रतिमान माय उषा आनी भावजय नेहा हांकां दुदांतल्यान न्हिदेच्यो गुळयो दिल्ल्यो. उपरांत प्रतिमान मायचो गळो ओंदून आनी भावजयच्या तोंडार उशे दाबून खून केलो. खून करतकच प्रतिमान तांचे भांगर भावोजी अभिजीत कोरगांवकारा कडेन लिपोवंक दिल्ले. वास्को पुलिसांनी प्रतिमा आनी अभिजीत कोरगांवकाराक अरेस्ट केल्ले. अभिजीत कोरगांवकाराक माफीचो साक्षीदार म्हूण जाहीर केल्लो. मडगांवच्या कोर्टान सोमारा प्रतिमाक दोशी थारायली. बुधवारा 29 मार्चाक तिका ख्यास्त फर्मायतले. The case of the prosecution was that Pratima Naik, the accused in the case, administered stupefying drugs to the deceased Usha Naik and Neha Naik, who were residents of flat number 10, Shri Kamat Palace Cooperative Housing Society at Vasco, and thereafter committed their murder in the presence of accused number 2, who was Abhijit Korgaonkar. Accused number 2, Abhijit Korgaonkar, during the course of trial was declared as an approver, whereas Pratima Naik chose to face the trial. Today, the Honorable Session Judge convicted the accused Pratima Naik under sections 302, 380 and 328 of IPC. The sentence will be passed on Wednesday. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी दिशान परब. यो एक ब्रेक.